दुःख मना आसा की इतली वर्सांनी गोंया भितर एक आदिवासी समाजातलो तरणाटो ट्रायबल अफेअर्स खात्याचो मंत्री जाता आनीक तेन्ना तांचेच वांगडी तुमी म्हणटात तशें की परत आंदोलन सुरू करता हाजें दुःख जाता. दुःख आसलें आसताच म्हाका दुःख आशिल्लेंच आनी दुःख कालय आसा आजूय आसा म्हाका. आनी हांव मंत्री आसतना जे अनेक प्रकारची विधानां अनेक प्रकारचे प्रेस कॉन्फरन्स हे सगळेच हांवें सोंसत आयलो. कारण कशें म्हजेच भाव ते कितें करतलो हांव ताजे संदर्भांतली वाच्यता करून जे आसा न्ही की म्हज्याच समाजाचे अशे म्हणजे वेशी राडप म्हणटा जे अनेक प्रकारची झगडी आसा त्या खातीर हांव पूर्णपणे सहन केली. आणि त्यानंतर जो आसा न्ही हांव 2017 ते 22 पर्यंत हांव राजकारणाक उरलो ना, आमदार नाशिल्लो. त्या वयची सत्ता जी आसा ट्रायबल वेलफेअर खात्याचो मंत्री गोविंद गावडे, म्हणजे कमिशनाचो अध्यक्ष प्रकाश वेळीप, SC कॉर्पोरेशनाचो चेअरमॅन जो आसा तो दुर्गादास गावडे, म्हणजे 100% पावर तांकां आशिल्लो. हांवें आनी म्हजे वयचे वांगडी आसा आमी एक चतुरशब्द, कारण ती परिस्थिती अशी आसता न्ही म्हणजे कोणाक पावर दिवपाचो हें आसा आनी तो अधिकार जो आसा त्या सरकार. पण तुम्ही म्हणटात की जेन्ना तुम्ही सरकाराचे भायर उरले तेन्ना तुम्ही आंदोलन करपाक गेले ना. हांव करून गेलो वचूंक ना. कारण आंदोलन करपाचो विशयच ना न्ही. जे प्रस्न हांवें म्हजे वेळाचेर हांव मंत्री आसतना जे सुटावे करपाचे दृश्टिकोनाचे प्रयत्न केले आनी दुर्दैवान हांव 2 वर्सां तरी भायर उरलो. मागीर 3ऱ्या वर्साचे साकून जे आसा हांव कमिशनाचो चेअरमन, हांव सरकार बरोबर. आनी त्यामुळे हांव स्वताक पाठपुरावो करतालो. म्हणजे माननीय मुख्यमंत्री त्या वेळाचे मनोहरभाई आसत की आतांचे डॉक्टर प्रमोद आसत, हे सतत पाठपुरावो करतालो. त्यामुळे म्हाका झगडी करपाचो किंवा सरकारच्या विरोधात एक पावल उबारपाचो प्रश्नच आयलो ना.